कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। आमदार संकल्प आमोणकर आणि वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये हांचे मदीं जाल्ले वादावादी प्रकरणांत वास्कोच्या सत्र न्यायालयान मुरगांवचो पुलीस निरीक्षक आणि दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकाक नोटीस काढल्या। दोगांकूय 17 मार्चाक सकाळी 10 वरांचेर कोर्टांत हाजीर रावपाचे निर्देश दिल्यात। कांय दीस पयलीं वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये बोगदा वास्को वाठारांत कामा निमतान गेल्लो तेन्ना थळावे तशेंच आमदार संकल्प आमोणकर आनी काशीनाथ शेटये मदीं वादावादी जाल्ली। सरकारी कामाक आडखळ हाडिल्ले प्रकरणांत काशीनाथ शेटयेन पणजे पुलिशेंत तांच्या आड कागाळ केल्ली। मात सुमार 15 दीस जावन गेले तरी पुलिशेन हे प्रकरणाचो तपास करूंक नाशिल्ल्यान बेरेस्तारा वास्कोच्या सत्र न्यायालयान दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक आनी मुरगांवच्या पुलीस निरीक्षकाक नोटीस काडल्या। ह्या दोगांकूय सोमारा 17 मार्चाक कोर्टात हाजीर रावपाचे निर्देश दिल्यात। वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंता काशीनाथ शेटये हो कांय दिसां पयलीं वास्को हांगासर गेल्ल्या कडेन थळावे आमदार संकल्प आमोणकर हांच्या वांगडा तांचो वाद जालो। काम करता आसतना सरकारी कामान आडतळो हाडल्या ह्या कारणा खातीर काशीनाथ शेटये हांच्यांनी आमदार संकल्प आमोणकर हांच्या विरोधात कागाळ नोंद केल्ली। पूण फाटले 15 दीस जाले ह्या कागाळीचेर कांयच एक्शन घेतली गेली ना। ह्या खातीर JMFC कोर्टान आता दक्षिण गोंयचे SP आनी मुरगांवचे PI हांकां नोटीस जारी केला आनी तांकां सांगलां की 17 मार्च पर्यंत त्यांनी ह्या कागाळीचेर एक्शन घेवची आनी कोर्टान कितें एक्शन घेतला हे सादर करचे। ही असली अपडेट आताची अश्योच अपडेटी पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।